दीस शनिवार मेयाची 23 तारीख 2026. पहिले मसप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले मसप अध्याय 28 वोळ 16 ते 20 पर्यंत आणि वोळ 30 ते 31 पर्यंत. आमी रोमाक पावतस पावलाक आपणा इतल्याक रावूंक परवानगी मेळ्ळी, पूण ताका पारो करूंक एक शिपाय दवरलेलो. 3 दिसा उपरांत पावलान जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक आपणासी आपयले. ते जमो जातस तांकां तो सांगा लागलो, भावानो, हांव जेरुसालेमांतावन धाडलेलो एक बंदिवान तुमचे हुजीर हांगा आसा. आमचे परजे विरोध जावं, आमच्या पूर्वजांतावन लाभलेल्या रिती रिवाजी विरोध जावं हांवें कसलेंच केलें ना. तरी रोमागारा आदीन म्हाका ओपसून दिलो. म्हजी दर्याफ्त जातस म्हाका ते सोडचेर आसले, कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना. पूण जुदेवांनी हाका आटकाळ केल्ले निमती चक्रवर्ती लागची नीत मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण म्हजे स्वंत परजे विरोध फिर्याद व्हरूंक म्हाका कसलेंच नातलें. ह्याच कारणां पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण हांव तुमकां आपोवंक धाडलें. कित्याक इस्रायल परजेक आसा तसो भरवसो म्हाकाय आसा देखून हांव ह्या खोड्यार आसा. पावल थंय आपल्या भाड्याच्या बिडारांत पुर्ती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयिल्ले सगळ्यांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुर्त्या धैर्यान आनी कोणाकी भियेनासतना देवाचें राज ताणें परगट केलें आनी सौम्य जेजू क्रिस्ता विशयान शिकोवन दिली. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 11, 4, 5 आणि 7. श्लोक. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर सर्गार आपल्या शिंवासनार बसला, पूण ताचे दोळे भुमीचेर ताणें खंचयल्यात. सूक्ष्म दृश्टीन मनशाची तपासणी तो करीत आसा. श्लोक. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. बोऱ्यांक तशें खोट्यांक देव वरोवन पळयता आनी तीक लाभदल्ल्यांक तो कांटाळटा. श्लोक. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. सर्वेस्पर खरोच नितीवंत, शेगुणू ताका मान वता. नितळ अंतस्करणाची ताची मुखामळां देखूंक पावतली. श्लोक. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. सतासो तो आत्मो हांव तुमचेशी धाडटलो म्हणटा सुमी, तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 21 वोळ 20 ते 25 पर्यंत. त्यावेळी पेद्रोन घुंवन पळयतना ताका जेजूच्या मोगासो तो आनी एक शिस फाटल्यान येतालो तो दिसलो. हाणें त्या सांजेच्या जेवणाक जेजूच्या हड्ड्यार तेंकून, सोम्या, तुका घातान पराधीन करतलो तो कोण म्हूण विचारलेलें. हाका पळोवन पेद्रोन जेजू लागीं विचारलें, सोम्या, हाका कितें राखून आसा? जेजून ताका म्हळें, हांव येसर ताणें वान सजय म्हणून म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशें तो शीस मोरसो ना म्हणली सांगणी भावां मदें विस्तारली. पूण तो मोरसो ना म्हणून जेजून म्हणलें न्ही, बगार, हांव येसर ताणें वान सजय म्हणून म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हूण ताणें म्हणलें. हे सर संगती विशांत तो शीस साक्स. ताणेंच ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात. ताची साक्स खरी म्हणून आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात. त्यो सक्कड एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार
बरोवंक जाय पडटी ती पुस्तकां आटापूंक संवसारच पावसना म्हण म्हाका दिसता. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता पेद्रू आनी जेजूच्या मोगाच्या शिसाचो दृश्टांत आमचे मुखार दवरता. जेजून पेद्रूक विचारलें, तूं म्हजो पाटलाव करताय गी? हें सवाल आमकां सादें दिसूंक पुरो, पूण तें भोव बळादीक. पयलें पेद्रून जेजूक नेकार केल्लें, पूण हांगा जेजू ताका आनी एक अवकाश दिता. जेजू हांगासर आमकां जाणवाय दिता की ताचो पाटलाव करचो सुलभायेचें न्ही. ताचो पाटलाव करच्यांक व्हड पंथ आव्हानां मेळ्ळ्यारी तो आमकां सांडून घालिना. पेद्रू जेजूक आनी एका शिसा विशांत इसारता, कित्याक तो ताचे मुखले जिणये विशांत कुतूहलभरीत जाल्लो. जेजू सांगता, हांव येसर ताणें वांच जाय म्हणून म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? देवाचे योजना हर एकल्या विशीं वेगवेगळीं आसात म्हणून हें आमकां कळीत करता. देवाच्या राज्यांत आमकां सर्वांक अपुर्बाय असो पात्र आसा. आमी आमच्या स्वंत मेटांचेर घमंड दिजय. हेरां कितें करतात म्हणून हेरां विशीं चिंतच्या की देवाचे शिकवणेतें घमंड दिवया आनी तो आमकां जोगतें मार्गदर्शन दितलो. संवसार पावसो ना म्हणल्या उतरां मरिफात आयची सुवार्ता अखेर जाता. आमकां सगळो बूक बरोवंक जायना तरी देवाचो मोग आमच्या वेळा प्रमाणे आमचे भोंवती आसच्यांक वांटूंक आमकां साध्य आसा. देखून आमी आमकांच विचारया, आमी जेजूचो पाटलाव करता गी? खंयसर आसल्यारी जेजूचो मोग आनी दयाळाय पासारूंक ताचे वाटेन आमी चलया.